चेअरपर्सन आणि आमदार यांचे दोघांचे देव बरें करूं म्हणटात. आयज तुमी पळयता आसतले वॉर्ड नंबर 12 कावन्सिलर हांव आनी म्हाज्या वॉर्डान कामां खूब जाल्लेली आसा आनी चालू आसा. तुम्ही आयज पळयता आसतना हे जे आतां हे जे पेवर्स आसा हे पेवर्स जवळ जवळ 10 लाखाचे पेवर्स आसा. हेच्या भायर आमचे दुसरें ते जे फीश मार्केट आहा बायणा फीश मार्केट आहा तेच्या फाटल्यान जे गल्ली आहा थंयसर पेवर्स बसोवपाचे आतां हेच्या फाटल्यान जातले. आमच्या गव्हर्मेंट कॉलेज ज्या गव्हर्मेंट कॉलेजच्या भायर दोनूय सायडीक भुरगीं भायर सरता येता वयता त्या जाग्याचेर एक रोड आसा आनी ते एक्सिडंट जावपाची खूब शक्यता आसा. ते बारीक विजन तेणी पळोवन ते सायडीचे जे गटर दोनूय सायडीक गटर आसा ते गटर रेज करून तेचेर एक फुटपाथ करपाचो तेणी प्रयास केलो आनी ते काम चालू जाल्लेलें आसा. खरोखरच गरजेचें काम आसा. आयज तेणी आमदारान सांगले त्या प्रमाणे आमच्या वास्को मतदारसंघान डेव्हलपमेंट 100% जाल्लेलें आसा. म्हणजे ते डेव्हलपमेंट लोकांक दिसता तशें जाल्लेलें आहा तेच्या भायर दिसना पळय तशें आहा. दिसता तशें म्हणजे जे प्रोजेक्ट अपकमींग प्रोजेक्ट येता पळय त्या विज्युअल आहा ते दिश्टी पडटा. जशें तुमी फीश मार्केट ऑलमोस्ट कंप्लीट फायनल स्टेजीर आसा. आतां हे जे आमची म्युनिसिपल बिल्डींग जी आहा ती ऑलमोस्ट कंप्लीट फक्त इनॉग्रेशनाक उरलेली आसा. म्हाज्या वॉर्डान स्वताच्या वॉर्डान ताका एक पॉवर हावस बिल्डींग येता ती 7th फ्लोराची बिल्डींग येता. ऑलमोस्ट काम चालू आहा तुमी पळयता आसतलें. त्याच्या उपरांत गार्डन आतां स्टार्ट जातलें फक्त ते नेवल एनओसीक लागून उरलेलें आहा. म्हणजे इतले प्रोजेक्ट इतलेच न्हू जाल्यार ते बायणा फीश मार्केट आमकां खबर आहा बायणा फीश मार्केट हे सगळ्यांक गरजेचें आसा आनी थंयसर बॅड कंडिशन आसा. ते सुद्दां म्हाका आमदारान प्रॉमीस केल्लेलें आसा की ते येता ते काळान आमी ते सुद्दां एस्टिमेट काडपाक लायला ते सुद्दां आमी करतले. हे कामाचे जे कामां पेंडींग आसलेली 1-2 म्हयन्या खातीर खंय तरी आमचे मिनिस्टर्स बीन महाराष्ट्रान आसलेले म्हण त्या खातीर एक डिले जाली आनी बरेचले बाबा बड्डे पयलीं जाले म्हणून कित्याक आयचो 50वो बड्डे यादगार उरतलो बाबा. म्हाकाय जेन्ना हांगासून दिपकाच्या घरा वयतलो पास जातलो तेन्ना म्हाका दिसतालो बाबा दिपकाच्या 50च्या बड्डेक म्हाजोय खंय तरी हातभार आणलो एज अ चेअरपर्सन म्हणून आनी ही कामां जाली म्हणून. हांव काय चड काय उलयना. दिपकान सगळें सांगलें म्हायती जितली कामां वास्कोन जावपाच्या त्याच्या अर्दी कामां ह्या बायणा वस्तीन जावपाची आनी तुमकां कालूच हांवें सांगलें बायणा हो फुडलो मिनी वास्को सिटी जावपाची आहा. त्याचे खरें श्रेय वयता आमच्या आमदाराक बाबजाजी साळकारान. खंयचेच ऑपोजिशन आनी रुलींग म्हणटा ते दवरुना कित्याक आमकां सदांच दिसतालें सगळ्या वॉर्डांनी कामां जावपाक जाय आनी त्या खातीर हांव स्वता कॉन्सिलर आशिल्लो आनी हांवें कितले हाल काडल्या फाटल्या हाजे फाटलीन जेन्ना आमदार आशिल्लो ते आमी पळयल्ले आसा. पूण तें तशें करना आमी सगळ्यांनी डिसायड केलें आनी आमी रुलींग आनी ऑपोजिशन म्हणटा तें करूना. सगळे एका बरोबर आमी काम केलें आनी त्या खातीर हांव खूब हॅपी आसा की आज सगळ्या 25 वॉर्डान आज कामां जातात आनी सगळीं बरी जाता की सगळे लोकूय बी खूब हॅपी आसा. आज बायणा सारक्या भागान हांगा एक काम चालू आसा. आतां फूल अंबाबाई ते हांगा रवींद्र भवन हो हॉट मिक्सिंग जावपाचो आसा. ताजे पयलीं जंय जंय आमकां दिसता की उदक भरतालें तुवें पळयलें की ह्या फावटी वास्कोन उदक खंयच भरुना. सो ती टोटली फ्लड फ्री करपा खातीर हांगा जे कामत गॅरेजी कडेन उदक भरताले ताच्या खातीर आमी थोडे वर्क्स प्रपोज केले ते थंय चालू आसा. आनी अशें करून एकंदरीत पूर्ण बायणा भाग पसून आमी आज विकसीत कसो करपाक सोदता. आनी थोड्याच दिसांनी बायणाचें गार्डन जे 30-40 वर्सां तशेंच खंडीत आशिल्लें ताजी आज फक्त एका एनओसी खातीर आमी रावल्या. नेवल एनओसी कडेन हांव काल उलयला ताणें सांगलें डिसेंबर 15 तारीख पूण तुमकां एनओसी दिता म्हणून. सो म्हाका दिसता जानेवारी नवें वर्स बायणा कारा खातीर खूब इम्पॉर्टंट आसतलें आनी खूब उदरगत ह्या वास्को शहरान जातली.